येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शेनवारा 3,933 जाणांच्या कोविड-19 टेस्टींतले सापडले 1,540 पॉझिटिव्ह. गोंयच्यो एकूण एक्टिव्ह केसी पावल्यात 12,078चेर. 1,221 केसी नोंदयत मडगांवान घेतली आघाडी. फाटोफाट कांदोळे सापडले 1,042 दुयेंती, जाल्यार पर्वरीचो आंकडो पावला 965चेर. कळंगूटच्यो कांय इमारती जावन रावल्यात भूतबंगले, तरीकय भितर लोकांचो राबितो. थळाव्या उमेदवाराचो हस्तक्षेप, म्हणटा कितेंय बरें वायट जावचे आदी पंचायतीन करपाची खर कारवाय. जायत्या दिसा सावन गोंयांत सुकेंच वातावरण. फुडल्या कांय दिसांनी मात जावं येता पावसाचो शिवर. आनी आतां आयच्यो खबरो विस्तारान. शेनवारा जाल्ल्या कोविड-19च्या चाचण्यांनी 1,540 लोकांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्ल्याचें दिसून आयलें. 3,933 जाणांच्यो चांचण्यो घेतिल्ल्यो. गोंयांत एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 12,078चेर पावला. सगळ्यांत चड केशी मडगांवां 1,221, कांदोळे 1,042 आनी पर्वरे 965 केशींची नोंद जाल्या. फाटले 8 म्हयने बंद आसलेलो आनी 2 म्हयने आदीं सुरू जाल्लो काणकोणचो सप्तकी बाजार वाडट्या कोरोनाच्या केसींचे फाटभुंयेर परत चालू जाला. पूण शिस्त बाळगिनासतना सरकारान घालून दिल्ले SOP खुटयेक हुमकळायत. 144 कलम लागू आसा. लोकांनी मास्कय घातला खरें, पूण सामाजीक अंतर पाळटना कोणूच दिश्टी पडना. विक्रेत्यांनी गचमुड्डी केल्या. थळावे हे एकूण परिस्थितीचेर बेजारल्यात. हे पसरे पालिकेन उखलचे नाजाल्यार आमी उखलतात, लोकांनी शिटकावणी दिल्या. सिच्युएशन म्हणल्यार अशें आज हो शेनवाराचो बाजार आमी ज्या जाग्यार उबी आसा न्ही, हांगा हो जागो सगळो पयलीं एम्प्टी उरतालो. गेले 8 म्हयने शेनवारा बाजार भरलो ना. 2 म्हयन्या पयलीं सुरू जालो शेनवारा बाजार. ओके, वेलकम. आनी आतां कोविडाची हे पेशंट इतले वाडटात. काणकोणा तर पयलीं एकाचेर आयिल्लो, एकाचेर आज 200चेर पावला. इतले आसून सुद्दां आमची म्युनिसिपल कावन्सिलान हे जबाबदार घेवपाची, जावं एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तेमी जबाबदार घेवपाची. तुमी हेजेर मार्केटाचेर रिस्ट्रिक्शन हाडपाचे ऐवजी तुमी तांकां फ्री हँड दितात. तुमी खंयी बसान धंदो करात. हें तुमी पळयना, ह्या जागो एम्प्टी आसलो पयलीं. आनी ह्यावटच्यान आमी गाडी 4 व्हिलर आमी गाडी घेवन 4 व्हिलर ह्यावटच्यान व्हरोन ह्या म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगे फाटल्यान आमी पार्किंग करताले आनी मागीर बाजार करताले. आतां मुखार सुद्दां म्युनिसिपालिटीच्या मुखार सुद्दां 2 व्हिलर पार्किंग करपाक जागो दवरना. ते जबाबदार कोण? जबाबदार कावन्सील, जबाबदार डेप्युटी कलेक्टर्स, वो कोण आसा ते अधिकारी, ते जबाबदार कोण? आमी आतां अशें ठरयलां, हें जर अशें उरत फाल्यां सोमार दिसाक आमी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाचेर मोर्चे व्हरतले. आमकां हें आमकां लोकांच्या जिविता कडेन खेळ्ळें नाका. हांव हें कित्याक उलयतां, म्हाजें बरें, म्हाका सेफ रावपाक उलयतां, त्याच वेळी इतरांनी सेफ रावचें, इतरांच्या आरोग्याक धोको पावूं नयो म्हणून हांव हें उलयतां. आमी जबाबदारेन उलयतात. आमची सांगता तें म्हाजो मुद्दो कळ्ळें न्ही. ज्या वेळाचेर कोविडाची हें चिंता करपा सारकी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण जाला गोंयाक आनी पर्टिक्युलरली काणकोणाक बी, तेन्ना तुमी काणकोणाचो जो बाजार पयलीं डिस्ट्रिक्टाक आसलो तो तुमी फ्री हँड दिला आनी जाय थंय बसात, जाय तो धंदो करात. लोकांक जागो सुद्दां गाडी पार्किंग 2 व्हिलर गाडी पार्किंग करपा जाग्यार सुद्दां तुमी एलाव केला तांकां. म्हणजे आतां सर ह्या बाजाराक रिस्ट्रिक्शन घालून चालू दवरता काय टोटल बंद करतो? म्हाका दिसता कितें जाणा, म्हाजे प्रमाणे म्हाका दिसता एटलिस्ट 2 आठवडे 2 शेनवारा तरी बाजार बंद दवरतो आनी ज्या फावंडरान कोण पावणी पायली पयलीं ताका तातूंतल्यान रिलीज दिवचो. तो पळय हें कितें कलेक्शन करता, फोटो कलेक्शन करताली ते ताका ताची भरपाई करची. पूण एटलिस्ट 2 आठवडे 2 शेनवारा बाजार तरी बंद करून किती सिच्युएशन आसा ती पळोवची. इतली आमची म्हाजी एकट्याची न्ही, अनेकांची मागणी आसा. तुमी सगळी परिस्थिती पळयतात. परिस्थिती पळयता न्ही, हो शेनवाराचो बाजार पयलीं कसो भरतालो आनी आतां कोवीड संख्या वाडत वतकीर हो बाजार कितून वाडला. ज्या जाग्याचेर हो स्पेस पार्किंग स्पेस म्हूण दवरताले थंय सुद्दां तुमी तांकां अलाव केला प्लास्टीक विकपाक, कपडे विकपाक. हो कपड्याचो बाजार पयलीं बिल्डिंगां आसताली, कपडेवाले सगळीं दुकानां, ही शॉप दुकानां वयर आसतालीं, मार्केटां आसतालीं वयर, ती हाडून तुमी रस्त्यार पडतात आनी गर्दी. आनी सरकारान 144 कलम लायला. हांगा तुका दिसता हांगा 144 कलमाक हें आसा काय भंग जाला? अशें पुलीस आसा ते मास्क घालनाल्यार लोक चड आसा जाल्यार तालाव मारता. पूण हेंका तालाव मारले काय कितें पुलिसांनी? आमी पुलिसांक सांगलें, आमी सांगलें पुलिसांक की तुमी तांकां काडून लाया. तुमी जर काडना जाय आमी जबरदस्तीन तें फोडटले. जबरदस्ती आमी फोडटले, पब्लीक फोडटले. आमचेर मागीर
गव्हर्मेंटान केली केल्या action घेयल्या जाता येता आमकां. गव्हर्मेंट इज फ्री टू टेक एक्शन बिकॉज वी आर फायटिंग फॉर नॉट माय कॉज माय सेफ्टी आय एम टॉकिंग दिस अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक. हे सगळे खूप जाणां इच्छा की बाजार व सर्टन एक म्हयनभर बंद दवरले आतां शेनवार आयतार 2 दीस बाबा बाजार बंद दवरतो आनी पब्लिके खातीर मातशें बरें जातलें कित्याक कोविडा लागून लोकांक त्रास जावपा न्हय. जाल्यार मुख्यमंत्री कारवाय करिना, आमदार आवाज काडिनात अशें म्हणत गोंयच्यो बॉर्डरी बंदच करात अशें चिंचणी एक्शन फ्रंटान मागलां. भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री एके वटेन सांगता, पूण बॉर्डरी पलतडच्यान येतल्या पर्यटकांची कडक तपासणी कडेन आडनदर करता. सरकार गंभीर ना अशें म्हणत तांणी सरकाराक उजरावन काडला. पळयात ते कितें मागतात ते. आयज चिंचोणकार सगळे एक जाले आनीक आमी मागताय सीएमा कडेन की हे आमच्यो बॉर्डर आहाय त्यो सगळ्यो बंद करच्यो म्हणून. कित्याक हे दिसान दीस वाडत वयता आनी आमगे आतां चिंचोण्यात सुमार 200 केसीस जाले आनी ह्यो आमच्यान सांबाळूंक जायना ही दिसता. वो भायरसून लोक येता तेजे आमगे सीएमा गेले कांयच हे ना, चॅकअप ना आनी तेजे हे दवरप कांयच हे ना. तेका लागून आमगे ह्यो केस वाडत येताय भितर. कित्याक पयलीं आमगे गोंयांत कांय केस नासली, ह्यो आतां भायले लोक येता आनी हे ट्युरिस्ट येताय आनी ते सगळे येवन ते तेंगे हे आमगे लोकां लागत ते आतां भायरसून येताय ते कंट्रीज. आनी म्हणजे आज गोंयांत पळय जाता तो लोकांक आखो शॉक जाला. हो लोक म्हणटा हे कोल्ड मर्डर म्हणली दाखली आनी इथं हांव गुन्यांव कोता आमगे गव्हर्मेंटाचो. गव्हर्मेंटान हे सिरियस घेल ना. भोव करून आमगे सीएम जायते लोकांनी सांगिल्लें बॉर्डर चॅक कर. टुरिस्ट येताय महाराष्ट्राचे, गुजराताचे, दिल्लीवाले आनी ती कोरोना जालो आहा आनी ते इफेक्ट जावन. पूण सीएमान इतू इजी केला भियेवपाची गरज ना म्हणतो. एकलो मिनिस्टर म्हणटा शो मास्ट गो ऑन. कार्निवाल कोणाक लोकांक बोवाळ केले ऑब्जेक्शन देवसांत तेंगे कार्निवाल केले. लोकांक तें कांयच पोण गेल ना. लोकांक तेंचे कांयच पोण गेल ना. तें फकत टुरिजम आनी वटला पयशे मेळटाय म्हूण त्या खातीर तेमी टुरिजम गेला. आयज नॉर्थाक आनी नॉर्था सावथ बिचीचेर आनी तेसो सावथा बिचीचेर इतुले टुरिजम बोंदताले. एक पिल्यार सिंगल मास्क घेनासोन ते बोंदताय. पूण एक पिल्यान कोण तेजे गव्हर्मेंटाक कांय चोतून सीएमान गायड करपाचो. आज एक कॅबिनेट मिनिस्टर एक आवाज ना. 40 MLA आहाय आज इतू लोक मोता एकल्या MLA आवाज ना. हे मात्र अजब जाता. लोकां पासत तूं निवडून काडय आनी तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां कित्याक ना. कितें आयज तें कोर्ट लायला 10 ते 6 10 वरांचेर कोण रस्त्यार आहा म्हाका सांग. 8 ते 16 लावपाचो 10 कोण आसता कोणा लागून ते गेला. हे फकत तुमी एलिसा म्युनिसिपालिटी लागून ते फायट घेवपा पयशे हाडपा ही तेणी हें गेलां. तुमी एसको भोंव नाका तेसको भोंवना. पूण तुमी एलिसा मिटींग करप बरें भोंवताय. एलिसा मिटींग करपाक तेन्ना तुमकां हें लागना मातशें. पूण तें गोंयकारांक बी हें आहा. किंवा आज म्हाका आज चोय महाराष्ट्रा वयता जाय तूं आमगे सिमेंट वयताय जायच्यान भुरगे वयताय काम वयता. महाराष्ट्रा वयता जाल्यार तुवें हिंगा नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन पडटा. आनी जेन्ना ते लोक येताय कांयच ना उबो दी. अरे बॉर्डर तूं हिस्ट्री कर, बॉर्डर चॅकअप कर. गोवा 365 खातीर चिंचोण्या सावन रमेश नायक रावत. वॅक्सिनेशनाच्या उपरांत 10,000तल्यान फक्त 2 ते 4 जाणांकूच कोरोनाचो संसर्ग जाता अशें इंडियन कावन्सील ऑफ मेडिकल रिसर्चाचे अहवाल सांगता. कोविडाच्या वॅक्सिनेशना उपरांत भारतांत कोविड-19चो संसर्ग जावप्याची टक्केवारी भारतांत 0.04 इतलीच आसा. ICMRन माहिती दिल्या. 1,01,00,000 लोकांच्या कोव्हॅक्सिनाच्या लसीकरणा उपरांत फकत 4,208 म्हटल्यार 0.4% लोकांकच संसर्ग जाल्ल्याचे दिसून आयला. दुसरो डोस दिले उपरांत फकत 695 जाण पॉझिटिव्ह दिसून आयले. 11,06,00,000 लोकांनी कोविशिल्ड घेतल्या उपरांत 17,145 म्हटल्यार 0.2% लोक पॉझिटिव्ह दिसून आयले आणि दुसऱ्या डोसा उपरांत 5,014 म्हटल्यार 0.3%. 21 एप्रिला मेरेन पुराय भारतात 13 कोटी लोकांनी लसी तोपून घेतिल्ल्याची आंकडेवारी मेळ्ळ्या. 1 मे सावन लसींची मागणी वाडूं येता कित्याक तर सगळ्यांक डोस दिवपाची तजवीज केल्या. गोवा 365 ब्युरो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत परत एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांत फाटल्या 24 वरांक 3,46,786 कोरोना केशींची नोंद जाली. एका दिसात नोंद जाल्ली कोरोना दुयेंतींची ही सगळ्यांत व्हडली आंकडेवारी. 2,624 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. एक्टीव केशींचो आंकडो 25,52,940 पावला. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, गुजरात आणि राजस्थानात सगळ्यांत चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. हे प्रमाण 74.15% आसा. महाराष्ट्रात सगळ्यांत चड म्हटल्यार 66,836 कोरोना केशींची नोंद जाली. ते उपरांत उत्तर प्रदेशात 36,605 आणि केरळात 28,447 कोरोना केशींची नोंद जाली. 12 राज्यांनी नवीन कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा. भारतांतल्या एक्टीव केशींचो आंकडो वाडून 25,52,940 पावलो. फाटल्या 24 वरांनी हातूंत 1,24,324 कोरोना दुयेंतींची भर पडली. फाटल्या 24 वरांनी केंद्रशासीत प्रदेश धरून 11 राज्यांनी एक्काय दुयेंतीक कोरोनाक लागून मरण आयलें ना. देखून देशभरात मरप्यांचें प्रमाण 1.14% देंविल्ल्याचें दिश्टी पडटा. लडाख, दीव दमन, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम, लक्षद्वीप, सिक्कीम, मणिपूर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि अंदमान आणि निकोबार जुंव्यार एकाकूय मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांनी 2,624 जाणांक मरण आयला. महाराष्ट्रांत सगळ्यांत चड 773 जाणांक आणि दिल्ली 348 जाणांक मरण आयलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. भूत बंगलो कसो दिसता, पूण हो भूत बंगलो न्ही. हो बंगलो खंयच्या रानांतय ना. ही खाजगी इमारत आसा कळंगूटच्या भरलोक वस्तीत. खूब जाणटी जाल्या, पूण कांय कुटुंबियांचे भार अजुनूय ती खानार घेत उबी रावल्या. अशे तरेचे जायते भूत बंगले कळंगूटाक पळोवपाक मेळटात. ते कोसळपाच्या वाटेर आसात. 7 दिसां भितर पंचायतीन ताचो निकाल लावचो, मायकलान मागलां. पळयात ही इमारत आणि ही तिची राखणेवणत किती व्हडली वेर गेल्या आणि रस्त्या वटेन लवणल्या. पळयात, अजाबाची गजाल म्हटल्यार हे इमारतीत लोक रावता. सगळ्यांचीच जीण धोक्यात आसा, भितर रावतल्यांची आणि रस्त्या वयल्यान येतल्या वयतल्यांची बी. सात दिसा भितर तिची वासलात लायात, मायकलान पंचायतीक सांगला. व्हेरी क्लोज टू माय ऑफिस अशी वॉल आहली येदी व्हडली, आनी ही वॉल अनसेफ आहा. आनी एक वाटेन बँड जाल्या, भितरल्यान माती ताका येवन आनीक पडलेली आहा. पावसान हेवी फ्लो येवन उदकाचो ही वॉल पडोंक शकता. आनी जर तर कोण चेडू चलता जाल्यार सोमती तेजेर पडोन मरोंक शकता. असले वॉली पंचायतीन नोटीस काडपाची ओनराक विदीन 7 days मोडी ना जाल्यार पंचायतीन मोडूंक जाय. This is unsafe for general public. Even somebody going by motorcycle, this wall can fall on him and that person can die. अशें न्हू की हो इन्सिडंट जावंक ना. इन्सिडंट जालो 2 वर्सां पयलीं. आमचो देसायाचो एकटो भाव मेलो. देसाय फ्रॉम कोरबाव देसायवाडो देसायवाडो इन कलंगूट. 2 वर्सां पयलीं एक मनीस मेलो. तो म्हशी घेवन वयतालो, कोणाची वॉल तेजेर पडली, अशीच आसली अनसेफ. सो अशें प्रत्येक पंचायत मेंबरान इन्स्पेक्शन करचें आपल्या वाड्यार. असल्यो अनसेफ वॉल्स ज्यो आहा ह्यो अर्जंटली नोटीस धाडची, काडची, नाजाल्यार पंचायतीन मोडची. हे आमचे आमदार म्हणून मागणें. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकर.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शेनवारा गोंयांत सुकें वातावरण आशिल्लें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उण्या व चडीत तापमानात व्हडलोसो बदल दिसलो ना. मुरगांवां चडांत चड 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिसभर सामान्यच तापमान असलें. हवामान खाते कडल्यान 24, 25 आणि 26 एप्रिला खातीर कितें विशेष अशी हवा बदलाची शिटकावणी ना. पूण 27 आणि 28 वेर गोंयांत कांय सुवातांनी पावस शिवरूं येता. गोवा 365 ब्युरो. 5 पालिका आणि 2 पंचायती खातीर शुक्रारा मतदान जालें. 5 पालिकांच्या वेगवेगळ्या प्रभागांतल्यान उमेदवारी दाखल केल्ल्या 402 उमेदवारांचे भवितव्य 26 तारखेक थारतलें. 5 पालिकां खातीर शुक्रारा 66.70% मतदान जालें. 231 पोलिंग बूथ आणि 124 पोलिंग केंद्रांचेर सकाळी 8 सावन मतदानाक सुरवात जाल्ली. मडगांव आणि मुरगांव पालिकेच्या दरेका 25 प्रभागां खातीर बरे तरेन मतदान जालें. सांजे 5 मेरेन मतदान सोंपलें. 4 ते 5 मजगतीं एका वरा खातीर कोरोना दुयेंतींक मतदान करपाक दिलें. 26 तारखेक मतां मेजतले. मतदान अशें जालां. मडगांवां 64.25%, म्हापशां 68.57%, मुरगांवां 65.4%, केप्यां 78.1% आणि सांग्यां 81.49%. वेळी पंचायत प्रभाग क्रमांक 4 65.59%, कारापूर सरवण पंचायत प्रभाग क्रमांक 2 85.96%. चडशीं कामां जी आसात ती पायपलायनीन आसात आनी ती पायपलायनींतली कामां कशी भायर सरतली आनी त्या कामांचो फुडें विकास कसो जातलो हें पळोवपाचें एक पयलें म्हजें काम आसा. दुसरें म्हणजे हांगा जितले सिनियर सिटीजन आसात तेंचें कितें जाता की भुरगे शिकल्या उपरांत न्ही भायर गेल्यात चडशे आनी भायर कामां करता आनी तेंच्या खातीर न्ही असो एक आधार कसो ना जाला. म्हणजे आधार म्हणजे इन द सेन्स पयशे आसा सगळें आसा पूण अशें वांगडा जर ती बसतली आनी खंय तरी कितें करतली जाल्यार अशा तरेची एक जागा गणेशपुरीन म्हाका खंय दिसना. सो तेंच्या खातीर एक सिनियर सिटीजन पार्क जावपाची गरज आसा आनी तेच्या खातीर आमी उलयल्याय बी. म्युनिसिपालिटीचें परमिशन मेळ्ळ्या उपरांत ते एक पार्क करपाचो विचार आसा. मेजॉरिटी पॅनल आमचीच जातली तितून काय म्हाका कांयच दुबाव ना. प्रत्येक बुथाचेर गेला हांव. आय विजिटेड माय ओन टेबल्स एज वेल एज ऑपोजिशन टेबल्स. कारण थोडे जाण आसा ते आमचे वळखीचे आसा, थोडे जाण आसा ते आमच्या इलेक्शनाक आमच्या वांगडा आसा. सो हांवें काय विदावट एनी आमदार म्हणून सगळ्यांक उडकिला, सगळ्या कडेन गेला. सो रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन माय इंडिविज्युअल फीडबॅक वोटींग बरें जालां. सो लेट्स मंडेक वतलें कळ्ळें कितें.
आनी आमचेर भरपूर तेमी त्रास केले आनी आमगे घराको येवन आमगे एक सपोर्टर येवन धमकी लयत दिली. आमकां त्या मनशाचें नांव आसा आनी आमकां एक डिस्कशन करता आसतना तो व्हिडिओ लयत आहा. सो अशें केपें हिंगा सद्या चलता. मनी पावर जाला आनी मासल पावर आनी पर्टिक्युलर इन वॉर्ड नंबर 7 and 6 लॉट ऑफ मासल पावर हेज बीन यूज. सो अशें जाला. सो तरी पासून आमी लोकांचेर विश्वास आसा, देवाचेर विश्वास आसा. मुरगांव उमेदवार 125 प्रभाग 25, मडगांव उमेदवार 98 प्रभाग 25, म्हापशा उमेदवार 81 प्रभाग 20, केपें उमेदवार 55 प्रभाग 13 आणि सांग्या उमेदवार 43 प्रभाग 10. कारापूर सरवण पंचायतीच्या प्रभाग नंबर 2चे पोट वेंचणुके खातीर 5 उमेदवार रिंगणात आशिल्ले, जाल्यार वेळी पंचायतीचे पोट वेंचणुके खातीर 2 उमेदवार रिंगणात आशिल्ले. 2 पंचायत वाठार आणि 5 पालिका क्षेत्रांतल्यान गोवा 365चे खबराकार. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबऱ्यो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.